म्हजें नांव मौलाली शेख मौलाली शेख नॉर्थ गोवा रेंटकारांचो सेक्रेटरी. आयज आमी डायरेक्टराक मेळोंक येयल्ले कितें एअरपोर्टार इशू जाता पळय त्या खातीर मेळोंक येयल्ले. सो डायरेक्टरान सांगलें कितें तुमचें पळय तें ऑफिसां आसा पळय जाल्यार तुमी आमचें जशें ऑफिस वास्को आसा वास्को ऑफिसां आमी एअरपोर्टार दिवपाक आमकां एलावड आसा. ज्या जाग्यार तुमची ऑफिस आसा पळय तुमी आपले गाडी दिवपाक एलावड आसा. असो एक 11 पॉयंट आसा तेंचो हितून की गाडयो आमी खंयसरूय दिवं येता, हॉटेलान जावं रेल्वे स्टेशनान एअरपोर्टार खंयसरूय दिवं येता. सो रेंटाका कितें आसना लागली आमचे भुरगे कोण रेंटाका दितले तांकां इतलें रिक्वेस्ट करता आमी कितें बुकींग तुमचें कितें आसा पळय तें घेवन वचचें. डायरेक्ट वचून तुमी एअरपोर्टार टावटींग बा करपाचें ना. सो ज्या जाग्यार ऑफिसां आसा डायरेक्टर जाल्यार कितें गाडी आहा त्यो दिवं येता. सो तरी पण आमकां सेकंड मिटींग मागल्या. ते सेकंड मिटींग कितें जाता तुमी पळयतले आमी 2 दिसांनी परत आपयला. हांव नांव नितेश सोळंकर, वायस प्रेसिडेंट स्पोक पर्सन नॉर्थ गोवा रेंटल कॅब एसोसिएशन. आमचे फाटीं आमी सीएमाकूय मेळ्ळें आनी डायरेक्टरा फाटीं मेळ्ळें. आमी ताका पोर्ट केलें VLDTचो एक मातसो आमचो व्हडलो इशू जाल्लो. त्या VLDT आमकां रेंट काराक कंपल्सरी केल्लो. पळय VLDT इट्स लायक अ ट्रॅकर डिवायस तो. सो आमच्या गाडयांक ऑलरेडी डिवायस आहा, अदिती जावं ऑटो कॅब व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी डिवायस आहा. सो गव्हर्मेंटाक कितें जाय तर आमचो एक्सेस जाय गाडयेचो. सो आमकां प्रॉब्लम ना तो आनी तेका न्यू डिवायस आनी आमकां फिट करून लावचें न्हू. कित्याक वेस्ट ऑफ पयलीं ताका बिजनस ना हितून आनी एक आनीक डिवायस आनी हे ते हाडले जाल्यार एक्सपेंडिचर वाडत रावतलो. VLDT एक आमचो एक मेन इम्पॉर्टंट इशू आहा पळय तो एक आहलो. सेकंड रोड टॅक्स म्हाका दिसता 1 वर्स जाल्यार आमी रोड टॅक्साचेच उलयता की रोड टॅक्स आमकां जो हायक केला पयलीं आमकां 840 आहलो 5 सिटराक. तो आयज कमीत कमी तर एक धाकटी बलेनूच हाडटले जावं स्विफ्ट हाडटले जाल्यार ताका एक 60,000 पडटा. सो कंपेर करशी 840 जर 1000 जर गव्हर्मेंटान हायक करून 1000 रुपया केलो तो 12 वर्सांक आमकां परमीट आसता. 12 वर्सांचे 12,000 जाले. सो हे 60,000 आनी 12,000 खूब डिफरन्स जाता. तो एक इशू हाडलेलो आमी. सेकंड थिंग आतां टावटिंगेचो आनी आमचो सेक्रेटरीन सांगले तो की टावटिंगे खूब इशू जाता भोंवपाचे एअरपोर्टाचेर जातली. सो आमी सजेशन दिलें फाटीं आमी आमच्या ऑनरेबल ट्युरिझम मिनिस्टराक मेळोंक गेले रोहन होर्डिंगकराक की आमी आमच्या एसोसिएशना कडसून आमी एक ID सिस्टम करूंक सोदता. तेचेर ओनराची एड्रेस विथ दीस मोबायल नंबर, सायडीक कोण तो ड्रायव्हर आसतलो तेचो एड्रेस आसतलो मोबायल नंबर. सो टावटिंगेचो इशू सॉर्ट आवट करपाक आमच्या एडिसून हेल्प करपाक आमी हो इनिशिएटीव घेतला. विथ हे आसतलो ताका QR कोड आसतलो. सो कळटलो बाबा हो फेक हो ओरिजिनल पळय तो. सो आतां आयज सद्याक म्हाका दिसता सराक कोणाचो फोन येयलो. सो सर वॉज इन हरी. सो तेणें आनी परतून 1-2 दिसांनी आपल्याक मेळो तुमी आमी हेजेर परतून डिस्कस करुया. पळय कितें आहा एंड ऑफ द डे मोटर व्हेकल एकट्याक पळय कितें बसतलें तेंच जातलें. मागीर तेचें आमी सजेशन तेजें आयकतलो सर कितें म्हणटा तो आमचो डायरेक्टर. आनी आमी आमची लिगल टीम घेवन आमच्या एडवोकेटाक एप्रोच करतले आनी पळयतलो कशें कितें हेजेर तोडको आहा जाता पळय तो. जे कायद्यान बसता पळय तेच आमी ट्राय करतले आमच्या लेवलार की करपाक. वाट चड आशिल्ल्या एअरपोर्टार इशू पळय एअरपोर्टार जे आसा पळय आतां आमचे एका मेंबरान सांगता एअरपोर्टार कोणाक जर दिवंक जाय न्हू बिंदास वचायता कोणें कांय हाडपाचें ना. हाडयल्यार पुलिसांक डायरेक्ट सांगा तुमी कितें चलना आमकां दिया. गाडयो पळय तुमी रस्त्यार बिस्तार दवरप ना. गाडयो तुमचे दवरतले पळय आमच्या ऑफिस पार्किंगां वास्को मोपा पार्किंगान गाडी दवरपाच्यो. जेन्ना गेस्ट आपयतले तेन्ना तुमी वचपाचें. रस्त्यार कोणाक ब्लॉक करप ना. तुमी गाडी तुमच्या थंय घेवपाचें. फॉर्म 5 फिलअप करा. कस्टमराक काय करून फॉर्म 5 फिलअप करा आनी गाडयो दिया तुमचे. आतां हे हिसपान जे कितें पळय 11 पॉयंट आहा पळय आमी अंडर ITI काडलेल्या तुमकां सगळे काडलेले आमी. 11 पॉयंट आहा पळय गाडयो खंयतरी दिवं येता. कस्टमर तूं समज आतां सावथाक आपयता सावथा व्हरोन दिवं येता. सावथाचे कोण मोर्मोच्या तुमकां पेडण्या खंयतरी दिवं येता. पुलिसांनी धरलें तुमकां जाल्यार पुलिसांक सांगा तुमचे कायदेशीर कितें ते रेजिस्टर करा तुमी केस. फुडें आमी पळयतना फायन दिया आमकां. गाडी डिटेन काय कांय करूं शकना. कायद्यान रेंटकार खंयतरी गोंयांत तुमी खंय दिवं येता. ह्या इतलेच आमी बरेपणान चलताले. पूण आतां मोपाकारांनी सगळी वाट लायली. हितून आमच्या सगळ्याक 75% टॅक्सी वाल्या आमच्यो टॅक्सी आहा आमच्यो रेंटकार आमी झगडटा फायदो कितें.
ह्या खातीर रेंटकार तुमच्या कोणाच्या पळय लिगली खंय दिवं येता, कोणाक काय ऑब्जेक्शन ना आनी आमकां काय जाल्यार कांयच प्रॉब्लम ना. पूण इतलें जाय की गाडयो रस्त्यार पार्क करप ना. आमच्या पार्किंगा मोपा चिकालीमा ते गाडयो पार्क करात, मोपा ते पार्क करात. ज्या पार्किंगान आमचे अवेलेबल यूज करात ताका तुमकां कांयच चार्जीस ना. सो रिक्वेस्ट करता, रस्त्यार गाडी कोणी लावपाचें ना आनी गर्दी नॉर्मली गर्दी आसता पळय पार्किंग आसता त्या जाग्यार पार्क करप ना. ओके मरे, आनी कितें इशू आहा? कितें जालें? आता आम्ही गाडी गेली, न्यू गाडी गेली, ते टॅक्स 70,000 बोलले. ते उलयलें ना हांव विचारता मातशें तुमचे कडेन 70,000 बोलले आनी म्हाजी गाडी 6 वर्सांनी म्हाका चेंज करपा जाय, जाल्यार प्रायवेट करून ती म्हाका चेंज करूंक पडली. तो रोड टॅक्स तुका तो रोड टॅक्स कंटिन्यू जाता. पण म्हाका भरपा लायला ऑलरेडी. हांवें आतां केला एट प्रेझेंट म्हाका भरपा लायला. ऑफिसा वास्को म्हाका भरपा लायला पण हांव क्वेश्चन फुल टॅक्स भरून आसता तो. फुल टॅक्स बोलाय, पयलींच टॅक्स बोलला, आतां परत म्हाका प्रायवेट करपा लाय. फुल टॅक्स जाता फुल टॅक्स म्हाजी गाडी आहे, टॅक्स गाडी आहे ते 8 मिनट माझे क्वेश्चन आलं थोडे लोक थोडे आहा ते प्रायव्हेट गाडी येतात रेंटाक तेजे तुझे कितें म्हणणें तुझे कितें म्हणणें तेजें प्रायव्हेट गाडीचे हय पळय प्रायव्हेट गाडयेचें काम ते RTO डिपार्टमेंट ट्रॅफिक सेल ते करतले. आतां पळय सद्याक थोड्यो गजाली हय आमी उलोवन येयला की आमी भायर घेवन सांगूंक शकना. त्यो म्हाका दिसता जेन्ना सरा वांगडा आमी थर्सडे पळय आयज आमी ब्रिफींग फकत थोडें केलां इतल्या लेवलार. थंय उलाप आमचें खूब जाला, ओके ओके पूण आमी सगळे आतां डिस्कस करूंक सोदिना की आमकां पळय रांत आसा पयलींच मीठ घालून फायदो ना. पयलीं रावया रिजल्टाक लागून. सो आमचे थोड्यो गजाली हय जाला की आमी आजून सद्याक आउट करूंक सोदना. थर्सडे जेन्ना सरा कडेन आमी फ्रायडे केन्नाय तो आमकां अपॉयंटमेंट दितलो पळय डायरेक्टर, तेन्ना तेजे कडेन आमचो पळय मुद्दो आहा तांकां आमचें कितें हें आहा ग्रिव्हन्सीस आहा ते आमी तेजे कडेन मांडटले. तो पळय तेजे एडिशन पॉझिटीव रिस्पॉन्स येता काय कितें रिस्पॉन्स येता तो आमी पळयतले आनी तेच्या मागीर फुडें आमी गोंयाड वयतले. कित्याक आतां आमी प्रेसाक सांगतले की आमचो 4th पिलर म्हणटा तो डेमोक्रेसीचो प्रेस आहा. प्रेसाक कांय दिवं नासतना हें करतना आमी. पूण इट इज टू अर्ली टू कमेंट की प्रायव्हेट गाड्यांचो इशू कितें जातलो कित्याक हो इशू आतां कितले वर्सांच जाले उलयला आनी थंय ऑलरेडी तेणें आमकां सजेशन दिल्लें आहा. पूण म्हाका दिसता ते थ्रू गव्हर्मेंट सायडीसून येतलें तेन्ना म्हाका दिसता बऱ्याक पडटलें. ओके.